इज नॉट फेअर. तुम्ही आम्ही तुमकां लोकांच्या पैशांचो असो गैरवापर करपाक दिवचे ना. तुमकां जाय जाय तशें तुम्ही कोणी हाडटले आणि हे करतले. पयलीं एक्चुअली तो आम्ही दुसरो सबसिक्वेंटली घेतले. म्हणजे ते कन्सल्टंट पयलीं ऑलरेडी आसले. कन्सल्टंटाक कितले पेमेंट केलो दे विल कम ऑन दॅट. And this was the reason, because they want to manipulate all this. That's why they don't wanted central funds. हे सगळे पैसे मॅनिप्युलेट करा. आणि आम्ही परत परत सांगताले JSIDC इज अ फॅक्टरी ऑफ करप्शन टू बीजेपी. बीजेपी फक्त JSIDC हे सगळे स्कॅम करपाक यूज केला कम्प्लिटली. ओके. आणि आम्ही किती करताले, आम्ही त्यांना फोकसली करता. आम्ही आता ठरयलां की JSIDC सगळे प्रोजेक्ट आसा ते आम्ही रिव्हिजिट करतले. आणि जय जय स्कॅन्डल आसा वी विल एक्सपोज देम. वी विल नॉट अलाव देम जस्ट टू मेक मनी इन द नेम ऑफ डेव्हलपमेंट. तुम्ही आज ब्रिज इनॉग्रेट करून सबसिक्वेंटली तुम्ही काम करीत आशिल्ले कंटिन्युअसली. फक्त हे दवरलं तुम्ही लोकांक सांगता म्हणून. आणि स्कुलांक तुम्ही डायरेक्ट करतात कंपल्सरी ब्रिजाचेर या म्हणून विजीट करा म्हणून. कितें ताची सेक्युरिटीचे प्रॉब्लेम, कोणाच्या लायफाक कितें प्रॉब्लेम जाल्यार कोण हे जबाबदार आसतलो. भुरग्यांक तुम्ही ते फोर्सफुली आपयतात. जस्ट शो करपाक लोक येवन जात्रा करतात. डेफिनेटली ब्रिज बरो दिसता थंय येना. ब्रिज एक डेकोरेटिव्ह पीस जाला, अट्रॅक्शन जाला, लोकांक खूप जाणांक बरें दिसता. डेफिनेटली इतले पयशे रोडान तुम्ही खर्च केल्या पूण त्याचो तितलो वर्थ आसा काय म्हणून. आणि ते तुमकां ब्रिज करपाक फक्त पयशेच लुटपाक जाय काय म्हणून, स्कॅम करपाक जाय काय म्हणून. ब्रिजाक स्कॅमाच्या नांवान लोक वळखतले ब्रिजाक. ज्या ब्रिजाक तुम्ही येदो व्हडलो हे करून पब्लिसिटी करतात. आणि बीजेपी कितली बँकरप्ट ती कळटा. आता कितली बँकरप्ट आसा की तांकां फक्त एक ब्रिज मेळटा तांकां सेव्ह करपाक. अशे तरेन प्रोजेक्ट करता ते आता कम्प्लीट ह्या ब्रिजा खातीर तांकां लोक वोट्स करतले. म्हणजे बाकीचे तेंचे कडेन कांयच ना अचिव्हमेंट. फक्त एक ब्रिज अचिव्हमेंट हे ते आयज एडवर्टायज करीत आसात, पब्लिसिटी करीत असतात. नो प्रॉब्लेम. गोंयचे लोक सारके जागृत आसा. कुंकळकर feels that this is his corporation. I also don't understand the role of the chairman. How many days, sir? आम्ही जनरली तो कॉल ऑफ करपाचो थोडो टाइम दिता ताका, अराउंड 8 to 10 days. So if we don't get any positive signals from the managing director on recovering the losses that has happened to our exchequer, then we will go, because आम्ही हांकां बेश्टे सोडपाना.